मगाच्या भयणी भावानो, आमी ही स्टोरी आयकली आसतली. बरी सादी स्टोरी ती. थंय एक वावराडी दोन बुडकुले घेवन उदक हाडूंक न्हंयच लागीं वतालो. आनी एक बुडकुल्याक एक क्रॅक आसलो. आनी 2 वर्सां तो तसोच वसप ताणें आनी तो घेवन येतालो. आनी तो घरा पावता म्हणल्यार त्या क्रॅक आसलेल्या बुडकुल्यांतल्यान तें अर्दूच उदक मेळटालें. आनी अशें जाता की हो जो बरो बुडकुलो आसलो तो सदांच ताका गर्व आसलें आपूण आख्खेंच म्हणजे बुडकुल्यांत उदक भरून हाका दिता. पूण हो क्रॅक आसलो बुडकुलो सदांच ताका दूख जायत तो निराशा जालो, कित्याक अर्दूच उदक येतालें म्हणून. आनी देखून तो त्या वावराड्याक सांगता, 2 वर्सां जालीं आनी म्हज्या क्रॅकाक लागून हांव तुका सारकें उदक दिवंक पावना. आनी वावराडी ह्या बुडकुल्याक म्हणटा, आयज आमी परतून घरा येता आसतना तुजे वाटेवयल्या रस्त्याक तूं पळय. आनी जेन्ना तो बुडकुलो पळयता वाटेर, थंय फुलां लायलेलीं आसतात. आनी तीं फुलां बरींच ताचे वाटेर जीं आसात न्हू, ताचे सायडीन आसात तीं थंय फुलां बरींच किल्लोलीं आसतात. अय मोगाच्या भयणी भावानो, ह्या वावराड्यान ह्या बुडकुल्याचो तो कमी तो जाणा आसलो. तेच परीन मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमी पळयता जेजू जाणा, जेजू आमच्या दर एकल्याची कमी जाणा. तरी आसतना तो आपलें मिसांव ह्या शिसाच्या हातांत घालता. आमी क्रिस्तांवाची पाटलावादारां आनी आमकां हें मिसांव दिल्लें आसा. आमची कितलींय कमी जावं दी, आयचो शुभ वरतां आमकां देवाचेरूच बोवात घालूंक आपयता. ताकाच लागून जेजू ताच्या शिसांक मिसांव करूंक धाडटा तेन्ना म्हणटा, कांयच व्हरू नाकात, तुजें कांयच व्हरू नाका. कित्याक तांचो आख्खो विस्वास, आख्खो बोवात हे मिसांव मुखार व्हरतले जाल्यार देवाचेरूच आसूंक गरजेचो. आयज आमकां हेंच करूंक आपयल्यान. आयच्या पयल्या वचपान देखून हांव पळयता, आयज दावीद आपलो जीव ह्या संवसारांतलो सोडच्या आदीं आपल्या पुताच्या हातांत, सोलोमोनाच्या हातांत तो ताका व्हडली गिरेस्त म्हणून घालिना, हें शिवासनूच म्हूण धरिना, पूण देवाचेर भाव दवरूंक तो ताका आपयता. आयचीं वाचपां आमकां एक बरी शिकवण दिता. आमचें आख्खें जिवीत देवाचेर आमी सोडूंक गरजेचें. आनी ताकाच लागून आयच्या शिवतान देखून न्हू आमी पळयता, निमाणे वळींत आमी पळयता ताणें देंवचार काडले, शिसांनी देंवचार काडले आनी सगल्यांक तेल लावन बरें केलें, कित्याक ताणें देवाचेर भाव धरलो म्हूण. आयज मोगाच्या भयणी भावानो, आयच्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आनी ह्या आयच्या परबेचेरय भाग्यांत आघाताच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतनाय बी आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया आनी पळोवया आमी आमचें जिवीत देवाचेर आदारलेलें आसा काय, जेन्ना आमच्या जिवितांत निराशेपण येता तेन्ना आमी फाटीं सरतात काय, देवाचेरच आदार धरून आमी मुखार वतात काय, हो प्रश्न करुया आनी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमकां ताच्याच मोगान, ताच्याच बळान, ताचें कार्य जें आमकां दिल्लें आसा दर एक क्रिस्तांवांक तें मुखार व्हरूंक आदार आनी बळ मागुया.